विन्सी क्वाद्रूस तुमचे मुखार सादर करता भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर भावार्थाचो जोडटो दिवो. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराचो इतिहास खंयच्या गोंयकाराक खबर ना अशें ना. दर डिसेंबराचे 3 तारखेक चोडावंत गोंयकार ताच्या फेस्ता निमतान ओल्ड गोवा वतात आनी ताचें दर्शन घेवन येतात. ताका पुराय संवसार गोंयचो साहेब म्हूण वळखता. जिद्द आनी इत्से वरवीं आपूण ह्या संवसारांत जायतें कितें मेळयतलो असो ताचो हावेस आशिल्लो. पूण होनी को कोई टाल नहीं सकता म्हणटा ते भशेन फ्रांसिसान संवसारांत कांयच मेळय नासतना तो एक पाद्री जावन गरीब आनी दुबळ्यांची सेवा करूंक पावलो. ताचो जल्म आनी शिकप. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर स्पेनाचो एक गिरेस्त कुळींत 7 एप्रिल 1506 दिसा जल्मलो. ताचे मुळावें शिकप पॅरिसाकूच जालें. तो एक बरो खेळगडो आनी उंच उडी घेवपी म्हूण फामाद आशिल्लो. 1525 वर्सा तो पॅरीस विद्यापीठाचे कॉलेजींत शिकप करूंक गेलो, जंय ताणें सुमार 11 वर्सां काडलीं. कॉलेजींत रावतिकेक आसतना इग्नेशियस de Loyola ताचो रूममेट जालो. ताणें ताका पाद्री जावंक खूब समजायलो, पूण ताणें कशेंच मानून घेतलें ना, कित्याक ताका एक व्हड मनीस जावची इत्सा आशिल्ली. एक दीस इग्नेशियसान ताका सांगलें, तुवें आख्खो संवसार जोडलो आनी आत्मो वगडायलो जाल्यार तुज्या जिविताक कितें अर्थ आसतलो. 1530 वर्सा ताका MA पदवी मेळयले उपरांत इग्नेशियसाच्या उतरांनी ताका पिसुडलो आनी तो पाद्रीपणांत भितर सरलो. 1537 वर्सा पाद्री जातकूच इटलीच्या पिडेस्तांची आनी गरिबांची सेवा करूंक तो लागलो. गोंय भेटेर पाप साहेबाचो प्रतिनिधी कसो फ्रांसिसान 13 म्हयन्यांचे तारवांचे पैण करून 6 मे 1542 दिसाक गोंयचे भुंयेर पांय दवरलो. हातांत कापीण घेवन देवाचें उतर परगटूंक आनी भुरग्यांक दोतोवन शिकोवंक आपोवंक तो रस्त्यांनी भोंवलो, कित्याक गोंयांक ताचे आदीं जायते क्रिस्तांव आशिल्ले, पूण तांकां कसलीच धार्मीक शिकवण नासली हें फ्रांसिसान वळखलें. इतलेंच न्हय, तर गोंयच्या शिमा भायरूय तीच परिस्थिती आशिल्ली. देखून सेमिनारींत आशिल्ल्या कांय पाद्रींक घेवन ताणें भावार्थाचे परगटणेचेर भर दिलो. 5 म्हयन्या उपरांत तो श्रीलंकेक गेलो आनी थंय सुमार 15 म्हयने रावलो. मागीर कांय वर्सां धर्म प्रसरणा खातीर तो मलाक्का आनी जपानाकूय रावलो. 1548 वर्सा आपल्यो जबाबदारी पाळचे खातीर तो गोंया परतलो. जपानाक क्रिस्तांवपण विस्तारूंक आनी थंयच्या राजाक मेळूंक ताची खर इत्सा आशिल्ली, पूण तो जपानांत वचूनय राजाक मेळूंक शकलो ना. देखून 1552 वर्साच्या जानेरांत तो परत गोंया आयलो. परतून परगटणे खातीर चीनाचे वाटेर आसतना ताका शांगचुआन जुंव्यार स्वराचे पिडेन 3 डिसेंबर 1552 ह्या दिसाक वयाच्या 46व्या वर्साक मरण आयलें. 12 मार्च 1622 दिसा ताका पाप साहेब ग्रेगरी 15वो हाणें भाग्यवंत म्हूण जाहीर केलो. गोंयचो साहेब तो कसो जालो? गोंयांत गोंयच्या इतिहासांत नोंद आशिल्ली ही गजाल. 24 नोव्हेंबर 1683 दिसा राती शिवाजीचो पूत संभाजी सुमार 20,000 सैनिकांचो पंगड घेवन फोंडेच्यान येवन सांतस्तेव जुंव्याचेर आक्रमण करून थंयच्या राखणदारांक मारून किल्ल्याचेर ताणें ताबो मेळयलो. दुसरे राती म्हळ्यार ताणें सुमार पुराय गांव आपल्या ताब्यांत घेतलो आनी थंयचे इगोर्जेक उजो लावून तिचो नाश केलो. ताणें ओल्ड गोवा शार जिखपा खातीर तयारी केली. ही खबर त्या वेळारचो व्हायसरॉय काउंट ऑफ आल्वर डॉक्टर फ्रांसीस तावोरा हाका कळ्ळी. ताणें भियोन भाग्यवंत फ्रांसिसाची कॅस्केट उगडून आपलो राजदंड आनी ताची पेटंट पत्रां साहेबाच्या हातांत दवरलीं. संभाजी कडल्यान गोंय शार वाचोवपा खातीर फ्रांसिसा कडेन ताणें प्रार्थना करून फक्त 400 सैनिकांक घेवन फुडें सरलो. त्याच वेळार एक चमत्कार घडलो.
मोगलांनी संभाजीच्या राज्याचेर गुली घाले म्हूण ताका संदेश आयलो आनी ताणें ओल्ड गोवाचेर गुली घालपाचें सोडून आपली राजवट सांबाळूंक केलो. अशे तरेन साहेबान पयली राखणेची चिमलागर करून दाखयली. त्या उपरांत गोंयचेर कसलेय संकट येवं ताका उलो मारतात आनी तोच गोंय राखता ही भावना सगळ्यांच्या मनांत घर करून आसा. 2004 वर्सा सुनामी येयली, ती लेगीत ताचेच मध्यस्थीन निवारली असो समज आसा. गोंयांत कितल्यो मारेकार पिडा येवन गेल्यो, मिलाग्री केल्यो, त्या सगळ्या वेळार चडशा लोकांन गोंयच्या साहेबाक मध्यस्थी मारलो आनी अजुनूय ताचेर तोच भावार्थ आसा. मुखेल वावर बागेंत फ्रांसीस शावेराचो मुखेल वावर आशिल्लो धर्म प्रसारण. जांकां क्रिस्तांव जावपाची इत्सा जाताली तांकां तो बावतीस्म दितालो. आदी क्रिस्तांव जाल्यात पूण तांकां धर्माची शिकवण मेळूंक ना, तांकां तो शिकवण दितालो. दोतोन आनी देवाचे उतर परगटपाचेर ताचो भर आशिल्लो. भुरगीं ताका खूब आवडटालीं. इन्क्विजिशनाच्या नांवान बागेंत फ्रांसीस शावेराचें नांव खूब इबाडलें. तो धर्मांतरां करतालो आनी ताणें इन्क्विजिशन लागू करचें हाची शिफारसूय पुर्तुगालाच्या राजा कडेन केल्ली हातूंत दुबाव ना. पूण तें फक्त गोंया खातीर नाशिल्लें तर ताच्या हाताखाल आशिल्ल्या आशिया खंडा खातीर आशिल्लें. ताची मागणी राजान भायरूय मारिल्ली, तरी ताच्या मरणा उपरांत कितल्याशाच वर्सांनी तें लागू जालें. म्हणटकूच इन्क्विजिशनाच्या नांवान गोंयच्या साहेबाचें नांव इबाडप सामकें चुकीचें आसा. एक्सपोजिसांवां कित्याक? कांय जाणांनी म्हणलें आसा ती कूड गोंयच्या साहेबाची न्हूच. ताची कूड खरेंच कुसोन आसतना जिवी आसा हाची कोण गोवायकी दिता? तो बेसांव दितालो तो हात पारकूंक जाय जाल्यार ताचो हात कातरून रोमाक धाडचो. पुर्तुगेज गोंयांतल्यान वयतना साहेबाची कूड घेवन गेले. अश्यो जायत्यो नाका जाल्ल्यो अफवा उठयल्ल्यो तांकां जाप म्हूण 1782 वर्सा सावन एक्सपोजिसांवां सुरू जालीं. मदीं मदीं खूब खासगी रितीन एक्सपोजिसांवां जाल्यात. लोकांचो भावार्थ तिरावंक आनी वाडोवंक तशेंच गोंयांत ताच्याच नांवान जाल्लो सगळ्या धर्माचो एकचार सांबाळूंक ही एक्सपोजिसांवां घडोवन गरजेचें अशें धर्म अधिकाऱ्यांक दिसलें. ह्या आदी 17 फावटी भौशीक एक्सपोजिसांवां जाल्यात, केन्ना थोडे दीस जाल्यार केन्ना चड दीस. ह्या वर्साचें हें 18वें एक्सपोजिसांव 45 दिसाचें आसा. सोंपयतना गोंयांत पांय दवरून 482 वर्सांनी लेगीत गोंयच्या साहेबाची कूड जिवी आसा आनी तिचें पवित्र दर्शन घेवंक संवसारभरच्या लाखांनी लोक येतात. अदमास लायला त्या कोतान 70 लाखां परस चड सर्वधर्मी लोक ओल्ड गोवा ह्या वर्साक भेट दिवपाचे आसात. समेस्त गोंयकारांक ताचेर भावार्थ आसा. तोच भावार्थ थिरावंक आनी एकवटाची बियां पेरूंक ही आनीक एक आमकां भांगराळी संद. तिचो आमी लाव घेवया. देव बरें करूं.